एक विषय कसो आसा की पयलीं सुरवातीक म्हाका सुद्दां पयलीं म्हाज्या भुरगेपणांत दिसतालें की ट्युरिजम आनी तातूंत म्हणटा पर्यटन म्हणल्यार फक्त कशें आसा की दर्या कडेन वचप आनी दर्याचे वेळेर वचप आनी येवप. पूण आतां जे पळय हिटरलँडाक जो पळय विशय पळय आसा न्ही आनी लोक आतां जे पळय आसा पळय स्पिरिच्युअल ट्युरिजमाचो बी जो पळय वयता तो सांगता त्या मतदारसंघात आसलेलीं देवळां खूब वर्सां पयलींची ती तुमकां खबर आसतली की तांबडे सुर्लाचें जें आमचें म्हादेवचें मंदीर पळय आसा न्ही तें कदंबाकालीन मंदीर तें ती देवळां जी पळय आसा पळय न्ही ती थोडेशे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कडच्यान 100 वर्सांचे पयलींचे देवळां आमची पॉलिसी आसा की पयलीं आसलेलें देवूळ समज रिनोवेट करप आनी ती संस्कृती आनी ते आसतली थंय आसलेले ते मोन्युमेंट बी जाय टिकोवन उरून ते कोणाक येता तांकां पळोवपाक मेळटलें. आमी एक 2-3 गजाली जशें आमी प्रश्न केलो तसो की देवळाच्या माध्यमांतल्यान जे पळय जावपाक जाय पळय म्हणटा न्ही आतां आतां सांगता तुमकां हांव तुमकां थंय हातला बोगळो ना खंय तांबडे सुर्ला आर्किओलॉजीचो विशय आसा इतले लोक थंय येता इतले लोक वयता पळोवपाक लोक सामके हॅप्पी जाता सरप्रायज जाता आनी थंय कितें आसा की एक पॉझिटीव एनर्जी दिसतली तुमकां एक जाग्यार. त्याच प्रमाणे आमी केल्लें आसा आमच्या किल्लपाल दाबाळ पंचायतीक सांवड्डे मतदारसंघात सातेरी पिसाणीचें देवूळ खूब ओल्ड थंय रिनोवेशन जालो आसा. आमी दत्ता महाराजाचे आमी सांवड्ड्या एक दुर्गळा म्हणटा थंय एक मंदिराची आमी हें करता रिनोवेशन करता आनी बेताळाचें आमी धड्यार रिनोवेशन करता. बाकीची सगळीं बारीक बारीक देवळां जी पळय आसा ती आमी करीत येयल्यात वेदर ते आमी पॉलिटिशियन म्हणून आमदार ना आसा पूण ना ते ना हें आमी करीत आसा आनी लोकांक हें पळोवपाक मेळटा आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता लोक एकदां जर गेले जायत न्ही जाल्यार शांत ज्या जाग्याचेर जागो आसा तेन्ना तांकां खूब आवडटलें ताजो फायदो जातलो अशें दिसता.